नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला गोंय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेन घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयाविशीं पत्रकार परिशदेवरवीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार तांचे सयत राज्य शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो लेगीत हजर आशिल्ले. मंत्रिमंडळ बसकेन न्हंय येरादारी खात्याचें नांव बदलून अंतर्देशीय उदक मार्ग खातें अशें केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे आदीं हे खातें बंदर कप्तान हाच्या अंतर्गत आस्पावतालें. Declaring the Director of River and Navigation Department as the head of the Department of under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways, into the two separate departments. Captain of Portaच्या अंडरूच आशिल्ले River and Navigation ते Department of the Inland Waterways म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODs केलो. आयज जाल्ले बसकेन मंत्रिमंडळान पर्वरी हांगा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उबारपाचें थारायलां. ह्या भवना खातीर 2400 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. बाबासाहेब आंबेडकर भवन कॅबिनेटाक येवपाचें उरलेलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या 5 दिसांच्या भोंवडेच्या निमण्या पावंड्यार नामिबिया देशांत पावल्यात. नामिबियाच्या विंडहोक विमानतळाचेर थळावे राष्ट्रपती नेतुंबो नंदी दैतुवा हांणी तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री आपले नामिबिया भेटेर राष्ट्रपती सयत द्विपक्षीय बसका तशेंच प्रतिनिधी मंडळ स्तरीय बसका करतले. त्या भायर प्रधानमंत्री आपले भेटे वेळार नामिबियाच्या संसदेंत लेगीत उलोवप करतले. ह्या भेटे वेळार दोनूय देशां मजगतीं सहकार्य वाडोवपा हेतान तरेकवार समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जावपाची लेगीत अपेक्षा आसा. हातूंत उर्जा सुरक्षा, भलायकी आनी फार्मास्युटिकल्स हांचो आस्पाव आसा. देशान आयज वेपार संघटनांनी भारत बंद जाहीर केल्लो. दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ह्या सारकिल्ल्या राज्यांनी बंदाचे वेगळे चित्र दिश्टी पडले. वेपाराचेर भारत बंदाचो कांयच परिणाम जावंक ना. दुकानां तशेंच उद्देग सामान्य रुपान चालू आशिल्ले. वेपार संघटनांनी आव्हान केल्ल्या भारत बंदाचो कांयच फायदो जावंक ना. वेपाऱ्यांनी ह्या बंदाक सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचे अखिल भारतीय संघटनेचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हांणी सांगलें. दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है. व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं. व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है. गोंयांत लेगीत आयज राष्ट्रीय पावंड्यार आपयल्ल्या भारत बंदाचो परिणाम जाणवलो ना. सगळे वेव्हार आनी उद्देग सदां भशेन सुरू आशिल्ले. मजगतीं राष्ट्रव्यापी भारत बंदाच्या उल्याक पालव दितना राज्यांत आयटकान आझाद मैदानाचेर केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड भव्य रॅलीचें आयोजन केलें. आयटकाचे सचिव सुहास नायक हांणी पत्रकारांक कामगारांच्या मागण्यांची म्हायती दिली. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकाराच्यो ज्यो नीती आसा, ज्यो पॉलिसीज आसा, दोज पॉलिसीज आर अगेन्स्ट द वर्किंग पीपल. They are not interested in recruiting new jobs and filling up the new jobs. Today, in large number, the Anganwadi employees are there. You know their salaries. They are drawing just 6,000 to 9,000 rupees. Now the government has notified the minimum wage for the state of Goa. And the minimum wage says that the minimum wage for any employee, unskilled employee, should not be less than 14,500 linked to the DNS allowance. If this is the case, then why they are paid just 6,000, 9,000 without DA? This is a big question which we are raising. आमची मागणी आसा की आंगणवाडी एम्प्लॉईजांचा मिनिमम वेज कमीत कमी पगार 26,000 दिवपाक जाय आणि इट शूड बी लिंक टू द DNS अलावन्स. तशेंच राज्य सरकारान फार्मास्युटिकल कामगारां खातीर गोंयांत लागू केल्लो एजमा नेम फक्त आपतकालीन परिस्थितीन लागू करूं येता. तरी आसतना गरजे भायर तो गोंयांत सध्या लागू केला असो आरोप सुहास नायक हांणी केलो.
sector as well as pharmaceutical sector. Now, can you invoke ESMA in the whole sector where there are n number of companies, where there are n number of pharma companies, and where these companies are driven only with profit? Our answer is no. Because you can, at the most, essential service जी आसा तिका तुम्ही ESMA लांग शकता, like light, water, milk, healthcare, which is hospital, not pharma companies. Because these pharma companies are owned by the private individuals, and their motive is only and only profit. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज सहकार से संवाद ह्या कार्यावळी अंतर्गत देशातल्या सहकार क्षेत्रांत वावुरपी लोकां सयत संवाद साधलो. संवसारीक सहकार वर्सा निमतान आयोजीत ह्या कार्यावळींत गुजरात, मध्य प्रदेश तशेंच राजस्थानातल्या सहकार कामगारांनी वांटो घेतलो. कार्यावळींत राजस्थानातल्या एका उंट प्रजनन करपी बायलेंत मंत्री अमित शाह हांकां उंटाच्या दुधाचेर रसायनीक चांचणी आनी संशोधन करपा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना देशांतले 4 आयुर्वेदीक कंपनी उंटाच्या दुधाचे वैजकीय उपयोगांचेर सध्या संशोधन करता आनी एकदा ह्यो प्रक्रिया जाल्या उपरांत उंटाच्या दुधाचे दर वाडोवन तांचें संवर्धन करपाक अदीक नेट येतलो अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है. उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं. अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं. और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा. नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है. पंचायत मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना पंचायतींनी सुरू आशिल्ल्या AI हजेरी प्रक्रियेक केल्ल्या विरोधाचेर प्रतिक्रिया दितना हो फक्त वेळ आनी जापसालदारकी टाळपाचो प्रयत्न आसा अशें सांगलें. प्रक्रिया पुराय करपाक फक्त बारीक सारीक कामां उरल्यात आनी पुराय प्रणाली बेगीनूच लागू करतले अशें लेगीत तांणी नमूद केलें. AI अटेंडन्स जे नाका म्हणटी पयलींच एडमीट करता की आमी ड्युटेर सारके आसना म्हणून आमकां डॉजिंग करपा जाय, आपण जाग्यार आसपाना. वाय शूड दे ऑब्जेक्ट अटेंडन्स वीच इज बीइंग रेकॉर्डेड? देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस. AI अटेंडन्स विल कम. It is about to be completed. Some small technical things are to be sorted out, including geotagging. ते सगळे जाल म्हणटात आमी ते लॉन्च करतले बेगीनचे. And it may start from what they are saying. No, it should not be only for panchayat. It should be for everybody. It will be for everybody. We are starting from the panchayat department. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.